तरुण तेजपालाच्या केशींत हॉलिवूड एक्टर रॉबर्ट डिनिरोची जबानी क्रायम ब्रांच जोड आरोपपत्रावरवीं ट्रायल कोर्टा मुखार दवरतली। थिंक फेस्टान तेहलकाच्या ज्या चलयेचेर तेजपालान कथीत बलात्कार केलो ते चली थिंक फेस्टान सोयरो म्हूण आयिल्ल्या डिनिरो आनी ताचे चलयेची सगळी वेवस्था पळयताले। डिनिरोची जबानी अमेरिकेंतल्यान क्रायम ब्रांची मेरेन पावल्या। क्रायम ब्रांचीन विचारिल्ल्या प्रस्नांक रॉबर्टाच्या आदोगादान थंयच्यान जापो दिल्यात। ते चली थिंक फेस्टान ताचे बरोबर वावुरताले हे रॉबर्टानूय जापेंत म्हळां। तेहलका लैंगिक अत्याचार केशीन अमेरिकन हॉलिवूड एक्टर रॉबर्ट डिनेरोन क्रायम ब्रांचीक जाप दिल्या। 5 म्हयन्यां पयलीं क्रायम ब्रांचीन डिनेरोक ह्या केशींतले कांय प्रस्न विचारिल्ले। क्रायम ब्रांचीच्या सगळ्या प्रस्नांक डिनेरोन जाप दिल्यो। थिंक फेस्टा वेळार 3 दीस आपूण गोंयांत राविल्लो पिडीत चली आपले बरोबर वावुरताले अशी जाप रॉबर्टान दिल्या। ग्रँड हयातान राविल्लो तेन्ना आपूण आनी आपली धूव ड्रेनाक कितें जाय नाका ती वेवस्था पळोवपाचें काम ते पिडीत चली करताले अशें रॉबर्ट डिनेरोन ताचे आदोगादा वरवीं ईमेलान धाडिल्ले जापेन म्हणलां। आरोपी तरुण तेजपाला आड जोड आरोपपत्र घालपाक मान्यताय दिवची म्हूण क्रायम ब्रांचीचे सरकारी वकिलान ट्रायल कोर्टा मुखार अर्ज केला। ताचेर कोर्ट 13 मेक निर्णय दिवपाची शक्यताय आसा। सरकारी वकिलाक मान्यताय मेळ्ळ्यार रॉबर्ट डिनेरोन दिल्ली जाप कोर्टा मुखार पुरवणी आरोपपत्रा वरवीं घालतले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपाक मडगांव पालिकेक मुहूर्तच मेळना। पालिकेन आतां मोहीम 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंतीच्या मुहूर्तार धुकल्ल्या। मडगांव पालिकेक कोयराचो प्रस्न सोडोवपाचें मातूय पडिल्लें ना असो आरोप विजय करता। मडगांवां सोनसोडो कोयर प्रकल्पाच्या सुवातेर उजो लागल्यार तो पालोवंक उदकाची टाकी बसोवपाचें थारला। मडगांव आनी फातोड्डेचो आमदार, मडगांव पालिका मंडळ आनी फायर ब्रिगेड अधिकाऱ्यांचे बसकेंत हे विशय आयले। सोनसोडो कोयरा प्रकल्पाचें काम खंय पावलां ताचो नियाळ घेवंक मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, नगरसेवक आनी फायर ब्रिगेडीचे अधिकाऱ्यांची बसका जाली। ह्या कोयर प्रकल्पान कोयराक उजो लागता। उजो रोखड्या रोखडो पालोवंक मेळचो म्हूण सुवातेर उदकाची टाकी बांदपाचो निर्णय बसकेन जालो। मदीं मदीं केन्नाय उजो लागता सडनली, ताचे खातीर एक मेकॅनिझम वर्कआउट केला की हांगा तांचे कडेन आतां टाकी आसा। 8 दिसां भितर तांची टाकी जातली चालू। फायर टेंडर जे हांगा येता ते हांगाच तांकां उदक दिलें वतलें आनी ताका सांगलां की स्लायट धुंवर जर आयलो जाल्यार इमिजिएटली दे वील इन्फॉर्म फायर ब्रिगेड आनी म्युनिसिपालिटी। मडगांव पालिका कोयराचो प्रस्न सोडोवंक कांयच पावलां उबारना। नगरसेवक फक्त राजकारण करीत उरले म्हूण विजयान आरोप केलो। 2 ऑक्टोबर मेरेन मडगांवां घराघरांतल्यान कोयर एकठांय करपाक सुरवात जातली अशें खंय दिगंबर कामत सांगता। When it comes to door-to-door garbage collection, I started it in Fatorda first, but it has not taken off next. So आज आमी तांकां टार्गेट्स सेट केल्ले आहा की ऑक्टोबर 2 लेट्स से फुल्ली गांधी जयंतीक फूल मडगांव ह्या परिसरांत door-to-door garbage collection जावपाक। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आसगांवच्या इंटरनॅशनल एनिमल रेस्क्यू सेंटराक सध्या आडमेळी 17 मात आधार ना जाला। जनावरां खातीर वावुरपी ह्या संस्थेचे केंद्र वाडयतले जाल्यार जमीन मेळना। सरकारान वा बऱ्या मागप्यांनी जमीन दिवची म्हूण केंद्र मागता। जनावरांक लागपी नित्याच्या गजालींचो भार केंद्राक पेलवना। सरकारी येवजण आसूनय पयसो येना। प्रस्न मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालूनय कांयच जायना म्हूण संस्था निमणे मिडिया कडेन पावली। You mean to say the government has sanctioned 200 crores but you have not received a single Nothing. No reason is given. They asked the Animal Welfare Department, Animal Husbandry Department to draw up the schemes because they said we can give under schemes. And they also, government means Mr. Parikar said that they would give up to 20 lakh for NGO under different schemes. ABC, shelter, vehicle, Goshala. There were several schemes. Animal Husbandry has drawn up the schemes. I know that they have drawn up. They have gone to government for approval. They went in December 2013, last year, because we had a meeting with Mr. Parikar in September, and he said, "Wait till Savat and I'll give you." Then Savat came, then Diwali came, then Christmas came. I reminded him every time, on behalf of everybody. So we don't have the money to feed a dog for 10 days because it means that much space, that much money. केंद्रांतल्या जनावरांचो आंकडो वाडत चल्ला, पूण केंद्राचो विस्तार करतलो जाल्यार जमीन मेळना। बऱ्या मागप्यांनी वा सरकारान दखल घेवन केंद्राचो विस्तार करपाक सुवात दिवची म्हूण IARCचे अधिकारी मागतात। People tell me as I talk to different organizations, put out an appeal.
within Goa, within this area, there are corporates who have land that does nothing. There are families who have had jungle land sitting, doing nothing, and there's no possibility that you can do anything with that land in the next 2 generations. They may say to you, if they are generous, big heart, they may say, you take this land, it's done nothing in my family for last 200 years, make some good use of it. And that's what we want to do. That's a possibility. Or of course the government might turn around and say, we have this land, we're doing work which is helping the government and the people and society, so take that land. स्टुडंटा खातीर चंद्रशेखर सावंत. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.